वास्कोचो चित्रकार विनोद नायकान शिवजयंती निमतान वास्कोच्या रवींद्र भवनाक छत्रपती शिवाजी महाराजांचो 6 फुटाचो फोटो भेट दिलो। मुरगांवचो नगराध्यक्ष दामोदर कासकर हांचे हस्तुकी ह्या फोटवाचे उक्तावण जाले। शून्यांतल्यान विश्व करपाक जाता अशी शिकवण दिवपी शिवाजी महाराज आयच्या पिळगे खातीर प्रेरणास्थान आशिल्ल्याचे विनोद नायकान सांगला। या वेळार रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष जयंत जाधव, उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेश प्रभुदेसाय आणि हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले। माझा रोल मॉडेल हा आणि तेजे म्हाका शहराचे शिवाजीचे खऱ्याने बरे दिसता म्हटलं। एक म्हटलं त्यांनी झिरोसून स्टार्ट केलं। आम्ही आता म्हणटा आमच्या कडेन कितें ना, हे नाव कितें करतले तशें पळोवपाक गेल्यार सर शिवाजी महाराजां कडेन कितें नासलें, पण तेणी मेन म्हटल्यार झिरोसून स्टार्ट केलें आणि इतलें करून दाखयलें। आमी आमच्या कडेन कितें ना ना म्हणून ते रडत बसच्या पेक्षा कितें तरी आसा तितून बरें करपाचें इतलेंच म्हाजें शिवाजी महाराजा कडसून प्रेरणा हा म्हाजे कडेन आणि हांव प्रयत्न करता। विनोद नाईक यांचे बी अभिनंदन करता। त्यांनी जी आपणाची कला ह्या पोर्ट्रेटान दाखयली त्याच्याबद्दल त्याचे अभिनंदन। आयज शिवाजी बद्दल सांगपाचें म्हटल्यार शिवाजी महाराजान जी स्वराज्य स्थापन केलें आणि त्या स्वराज्य स्थापन केल्या नंतर त्यांनी जे सुशासन दिलें लोकांक सगळ्यांक त्याचे खरेंच अभिनंदन। त्या काळान ते जे सुशासन दिलें ते आजच्या काळान ना। माझे एकूच म्हणणें आहा, आज जे राजकारणी आहा त्यांच्यानी जी शिवाजी महाराजान सुशासन त्यांना दिल्ले त्याचे धडे घेवपाचे आणि आयच्या काळान ते सुशासन आमच्या गोर गरिबांक लोकांक दिले जाल्यार आमचे हे आतांचे भारत इंडिया जे एक बरे राज्य म्हणून ना जाल्यार बरे देश म्हणून फुडाकार फुड्यान येवंक शकता।